मित्रांनो नमस्कार आणि योकार तुमका राजदीप बिल्डर्स प्रेझेंट्स जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन राजदीप बिल्डर्स फुल्ली फर्निश फ्लॅट्स विथ 5 years वॉरंटी आणि 25 years मेंटेनन्स. आयजूच कॉल करात आणि तुमचो फ्लॅट बुक करात. जस्ट इमॅजिन. खूप दिवसांनी पार्सेकर सर सर अच्छे दिन कोणे हाडलेले? हवे केन्ना? 2014-15 तुमका सांगता आलमार उघडली रे उघडली, काय 2-4 साडयो आलमारीतसून भायर पडटात. आयज बायलां पुरुषाच्या खाण्याक खानो लावन फुडें सरतात. आमी म्हणटात न्ही, हे आमी कितल्या फावटी आयकलां आनी आमी म्हणटा पार्सेकर बाब, पण करप्शन आणि रॅकेटांच्या बाबतीनूय बायलां आतां पुरुषांच्या फाटल्यान ना, सामके खाण्याक खानो लावन पुरुषां परस फुडें जे चॅम्पियन जाल्या आमगी. हे फेक जॉब स्कॅम आहा पळय, ती त्या प्रकरणांसून तर एक गजाल कळ्ळी की सारके लाखो करोडोंचो गंडो घालपाच्या बाबतींत सुद्दां बायलां फाटीं ना रे बाबा. कसली तकली चलता ह्या बायलांची. बायल मनीस म्हणटा ती प्रशासनाक घातक आसा हे खरें अशें. अशें हां, हे आमचो मायकल मांद्र्या कित्याक रावपाक सोदता तें आमी सोदून काडटा. म्हणजे म्हज्या माहिती खातीर. तुज्याच म्हायती खातीर म्हाका एक सांग, पयशे आसून सुद्धा कोल्ड प्लेचे पासीस मेळोंक ना अशे तरणाटे आसात. ते दुर्दैवी आसात. हे कितें दुर्दैव. कोल्ड प्ले हे सामकें कितें अशें आवश्यक आसा. खूब आवश्यक आसा. आमचे कोल्ड प्ले म्हणजे काल्याक कुडकुड्याचे थंडेन बसून नाटकां पळोवप, म्हणजे कोल्ड आनी प्ले. कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले म्हटल्यार याद येयली. पावस सोनू हिसपा भायर पडला पार्सेकर बाब. म्हणजे थंडी अशी हिसपा भायर पडटली ह्या वर्सा. हांव कांय भविश्य बेदो न्ही, भविश्य सांगणारो न्हय, पूण एक गजाल निश्चित. पण एक गजाल निश्चित, दिसाची भरपूर गरमी जातली, रातची सामकी थंडी आणि वर्सभर पावस, हे मात्र निश्चित आसा. जस्ट इमॅजिन. Rohan Bab, we also have this type of tourist coming to Goa who is cooking on roadside, drinking and झगडी and sleeping in tracks रातभर and सकाळचं मागीर going in झिळेनी with tamrail and all. These people have nothing to do and give back to the state. सामके. And what they give when they leave Goa? तांबड्यो वंटी, तांबड्यो फुटपाती, तांबडे खाची कोणचे आणि नाका आशिल्ले हांगा सोदता. कितें ते नाका आसलेले सोदतात? कितें ते नाका आशिल्ले सोदतात ते टुरिस्ट? मेळटा मागीर तांकां ते नाका आसलेले मेळटा मागीर. एखादी मेळटा मेळना हाजेर हांव उलोवचो ना. आओ जाओ गोवा तुम्हारा. तशें जायना तें. तशेंच जालां तें सद्या. गोवा हे टुरिझम म्हणजे फ्रायड रायस जाला सामको. चायनीज. फ्रायड रायस म्हणजे चायनीज. आणि कितें म्हणटा तुमी? गोंया एकदां एक म्हण आसा की एवरी प्रोपोगंडा इज अ गुड प्रोपोगंडा म्हणून. गोंयची म्हण आनी इंग्लिशीन? गोंयची म्हण जाल्यार ती कोंकणीन सांगप न्ही तुमी. रोहन बाब, इन 80s एंड ऑल पयलींचे तरणाटे डिस्को डान्सर आणि आतांचे तरणाटे इन्फ्लुएन्सर. सगळ्यात घट फ्रेंडशीप कोणाची? धोबी आणि गाडवाची. तुमका फ्रेंड कसो जाय? तो पयशे मोडपी जाय. सगळीकडे अशेंच जाय. रोहन बाब, गोवन रोड्स आर इंटरनॅशनल. सामके इंटरनॅशनल सामके. आणि दिस फेक जॉब स्कॅम, इट इज मोर बिगर दॅन इट लुक्स लाईक, राईट? आय फुल्ली एग्री विथ यू. This fake job scam, from when it is going on? Last 2 years. म्हणजे तुम्ही म्हणपाक सोदता की is involved. जें हांव उलयतां तें तूं समजूंक जाय.
हांव समजताले सगळें. हांव पयलींच समजलेलो खूब वर्सां पयलीं गव्हर्मेंट जॉब आमच्या नशिबान ना. पळय गव्हर्मेंट जॉब कशें ना मरे, नशिबान आसत जाल्यार तो मेळटा. एखादी मेळटा मेळना हाजेर हांव उलोवचो ना. तेच सांगता न्ही हांव. पळय आतां समजा नाव आय वॉन्ट गव्हर्मेंट जॉब अशें हांवें म्हटलें जाल्यार म्हाका तो मेळटलो, म्हाका तो कोणीच दितलो? एनीबडी कॅन प्रॉमीस मी अ गव्हर्मेंट जॉब नाव? आय कॅन प्रॉमीस यू. हे शुअर जातलें? हो जाएगा? आय एम प्रिटी शुअर. येस फायनली जालें म्हाजें गव्हर्मेंट जॉबाचें जालें. एक पेडे मातशे एक 2 किलो सांगा. शीता फुडें मीठ केन्नाच करूंक जायना. शीता आदी आनी मीठ कितें खातलो? हांव मीठूच खायना. म्हाका हाय ब्लड प्रेशर आहा, खबर आहा? Just imagine. विजय बाब 25-30 वर्साचे आंकवार भुरगे, बॅचलर भुरगे भितरल्यान इम्प्लोड जावपाक लागल्या. इम्प्लोड जावपाक लागल्या म्हणून ते मागीर लग्न जातात. मॅरीड मॅन. इज लायक अ केज्ड पॅरट. डू यू नो? Every year 19 November is celebrated as Happy International Caged Parrot Day. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ इंटरनॅशनल मॅन्स डे भाई. आमकां दादल्यांक कोणेंच विश करूंक ना न्हू. न्ही वुमन्स डे आसता पळय वुमन्स डे त्या दिसा गुगल, फेसबुकार, वॉट्सॅपार, इन्स्टाचेर सगळे कडेन बायलांक विश करतात गुगलाचेर बीन. रोखडेंच आनी कितें पण एक लग्न जालो काय ओवरनायट पार्टीज बंद काबार. हें क्लियर आहा. ते फाटल्या शेनवारा ओवरनायट पार्टी आसली पळय तेन्ना कितें बोवाळ जालो खंय बरोच. पयलो बोवाळ करपी आशिल्लो हांव. बोवाळ तुमी करा आनी बंदी मागीर आमचेर येता. काय उलोवपाचें ना आयच्या संवसारान, काय उलोवपाचें ना. आमी कोणा खातीर उलयतात? आमी उलयतात ते मेरिटोरियस गोंयचे तरणाटे. आपल्या बायले पासून शोषीत पिडीत जाल्लो पुरुश वर्ग जो आसा तांचे ऑन बिहाफ ऑफ देम आय एम स्पिकींग. हांव वेगळो हांव म्हाज्या बायलेक मात भियाना. अशें खूब जाण म्हणटात. सारकें रे भितारे हांवूय भितारे. आतां कितें करुया सांग? सो आतां दुसरें पळोवया आमी. पॉसिबल आसा पण कशें कितें? की लग्नां जी आतां लग्नाचो सिजन आयच्यान सुरवात जाला. म्हणजे तूं म्हाका डायरेक्ट अशें दुसरें लग्न जा म्हणटा? हांव म्हणना हें. अरे अशें कशें? ओपोजिशन तुमीच जर कांयच म्हणना कितें ना कितें म्हणीत रावपाक जाय जाल्यार कशें जातलें? ओपोजिशनान म्हणीत रावपाक जाय कितें ना कितें. Just imagine.